गोंय पुराय संवसारभर फामाद. गोंय दर्यावेळांनी गजबजता. हांगच्या देवळांतल्या घंटांचो नाद धाय दिकांतल्यो पिडा नडी पयसायता. हांगचें जेवण खाण, हांगची माती, हांगच्यो दर्यावेळो, गोंयची म्होवाळ भास, गोंयकारांचें आपलेपण दर एकल्याक पिशें लायता. गोंयकार सादो मनीस शेता भाटांनी कुळागरांनी काम करून वयर सरिल्लो. 1510 वर्सा पुर्तुगेज गोंयच्या शिमेंत रिगले आनी गोंयकारांच्या सादेपणाचो फायदो घेवन शेकड्यांनी वर्सां खातीर गोंयचेच जाले. गोंयचेर राज्य करूंक लागले आनी गोंयकार मात आपलेच भुंयेंत परकी जाले, गुलाम जाले. तोंड धांपून अन्याय अत्याचार सोंसपी जाले. शेकड्यांनी वर्सां खातीर पुर्तुगेजांचो गोंयांत राजकारभार चलतालो. ह्या काळांत गोंयकारांनी खूब हाल सोंसले, पिडापीड सोंसली, मार सोंसलो, मरण सोंसलें, धर्मांतरण सोंसलें. आनी एक दीस तो आयलो, देव कसो पावलो. गोंयकारांचें बिजूडपण ताच्यान पळोवनूच जालें. स्वताच्या अस्तित्वाची जाण नाशिल्ल्या गोंयकारांक ताणें पयली क्रांती करून जागे केले. अन्यायाचेर आवाज उठोवपाक फुडें काडले. ताणें सत्याग्रह केलो, सभाबंदीचो कायदो मोडलो. त्या धीट मनशाच्या पावलार पावल दवरून गोंयकार फुडें सरलो आनी मुखार वचून गोंय मुक्तीचो अजरामर इतिहास घडोवंक पावलो. सर्गेस्त श्री रवींद्रबाब केळेकार फकत एक लेखक नसून व्हड विचारवंत, एक सुटके झुजारी, एक म्हालगडे कार्यकर्ते, समाज सुधारक, जाळवणदार, महात्मा आशिल्ले. कोंकणी आनी गोंया खातीर तांणी केल्लो वावर जोखूंक आनी मेजूंक येवचो ना इतलो आसा. कोंकणी बरोबर तांणी हिंदी आनी मराठी भाशेंतूय जायतें लिखाण केलां. तांकां पद्मभूषण, गोमंत शारदा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आनी साहित्य मळावयलो सगळ्यांत व्हड ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला. कोंकणी खातीर ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळोवपी ते पयले गोंयकार साहित्यीक जावन आसात. अंडर करंट्स जे पळय आसात ते तुका पळयता देश पळोवन मेळटा पायांनी पळोवन
आनी व्हडले व्हडले लोकां कडेन चडशे जातलो त्या दृश्टीन फायदो आसा वखदाचो आसा तुका आडवचो ना कितले सांगून मागीर म्हणजे हांगा म्हजे कडेन आयले तर म्हाका म्हणजे इम्प्रेशन अशें करून दिल्लें की तुजें मिशन कोंकणी आनी कार्यक्षेत्र गोंय हे सोडून जर तूं हांगा वशीत तर दुसरे कडेन पावतली तो वेगळेच्यान जातलो आनी ते दिसा तकलेंतल्यान काडलो तें 27 ऑगस्ट 2010 वर्सा ह्या महान गोंयकारांक मरण आयलें. कितलेय पयस कितलेय पूर्वी गोंयच्या ह्या महान सपुतान 18 जुनाक जी क्रांती घडली ताचें आंगार कांटो हाडपी वर्णन 18 जून ह्या पाठांत केला. चलात तर पाठ शिकुया. मंगळार 18 जून 1946 दनपारची 4 जाल्यात. सकाळपासून घो घो करून उटंगारांचो पावस झडत आसा. तातूंत गोंयच्या चोय दिकांतल्यान हजारांनी लोक मडगांवां लोटला. वाटे कुशीक, फुटपाथांचेर, पसऱ्यांनी, घरांनी मेळत थंय उबो रावला. सरकारानूय शेकड्यांनी पोलीस वचत थंय उबे केल्यात. कांय पोलीस अधिकारी मार्गा वयल्यान पासयो मारतात. काम्र नगरपालिका. काम्राचें जार्दी, गार्डन आनी इगर्ज हांचे मदीं एक उक्तें मळ पातळ्ळां. मळार एक पेट्रोल पंप आसा. सरकारान थंय एक मशीन गनूय हाडून दवरला. 4:30 पावणे 5 जाता. इतल्यान एक घोड्यागाडी पेट्रोल पंपा मुखार येवन उबी रावता. गाडयेंतल्यान लोहिया देंवता. म्हणटासर जुलिओमेनिटीस देंवता. दोगांयच्या आंगार धवो-फुल्ल खादीचो भेस आनी माथ्यार धव्यो-फुल्ल खादी टोपयो लोक पळयतात. लोहियांक पळयना फुडें एकाच खिणांत हजारांनी ताळयांतल्यान एक उत्स्फूर्त घोशणा वयर सरता. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जय. कांय जाण फुलांचे हार घेवन मुखार येतात.
पोलीस अधिकारी फोर्तुनातून मिरान धावून येता आनी लोहियांच्या गळ्यात हार घालतल्यांक पिस्तॉल दाखयता. लोहिया तागेलो हात आपणाल्या दाव्या हातान पागयतात आनी म्हणटात, बेवकूफ, मालूम है गोली छूटेगी तो क्या होगा. आनी थंयच उबो रावून उजवो हात वयर करून म्हणटात, मेरे भाइयों और बहनों, लोकांच्या आंगार कांटो फुलून येता. परतून एक फावट नेटान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जय घोशणा आसमंतान घुंगुमूंक लागता. फोर्तुनातून मिरान लोहियांक उलोवंक दिना. तो तांकां धरून व्हरता. I warn you, you cannot speak. I can certainly speak. Hey, किधर बोली था तू? गोवा का कानून तोड़ता है क्या? हम तुम लोगों को अरेस्ट करता है. उदकले गे चालले रगत पाणी रगत झाले उदकले गे चालले रगत पाणी रगत झाले भावा तुका याद आसा 18 जून भावा तुका याद आसा 18 जून उदकले गे चालले रगत पाणी रगत झाले उदकले गे चालले रगत पाणी रगत झाले भावा तुका याद आसा 18 जून भावा तुका याद आसा 18 जून